बेकायदेशीर हप्तो घेवपा खातीर सरकार चिरेखणी कायदेशीर करिना असो आरोप विजय सरदेसाईन केला। गोंयांत सुमार 100 चिरेखणी आसात, तातूंतल्यो सुमार 30 कोटी 24 लाख रुपयाचो हप्तो सरकारी अधिकाऱ्यांक खावपाक मेळटा अशें विजय म्हणटात। हातूंत खंयचो अधिकारी कितलो हप्तो घेता हाचो मेन्यू कार्ड विजयान वाचून दाखयलो। खाजन जमनीच्या मदती खातीर खासदार सदानंद शेट तानावडेन संसदेत मागणी केली। गोंय राज्यांतली खाजन जमीन लागवडी खातीर योग्य जावपा खातीर आर्थीक मजतीची मागणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन केंद्र सरकारा कडेन केल्या। खाजन जमीन पुरवरत केल्यार गोंयचे सांस्कृतीक दायज तशेंच पर्यावरणीय शाश्वतता तिगून उरतली अशें सदानंद शेट तानावडेन संसदेत उलोवप केलें। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांका फिजी देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो नागरी पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ फिजी हो पुरस्कार मंगळारा फिजीचे राष्ट्राध्यक्ष रातू विलियामे मैवेलेली काटोनिवेर हांणी भेटयलो। राष्ट्रपती मुर्मू सध्या फिजीत 3 दिसांच्या राज्यभेटींचेर आसात। खंयच्याय भारतीय राष्ट्रपतीन फिजीक दिल्ली भेट ही पयलेच खेप जावन आसा। पुण्याच्या पोरण्या बस स्टँडाचेर बेशिस्त पार्किंगेक लागून रिक्षाकारांक त्रास सोंसचे पडटात। रिक्षा स्टँडाचेर लोक कशाय कश्यो गाडयो पार्क करून वतात। हाका लागून रिक्षाकारांक आपली रिक्षा पार्क करपाक सुवात मेळना। हे संदर्भात थळावे नगरपालिकेन तशेंच फोंड्या पुलिसांनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी रिक्षा चालक गोकुळदास नायक हांणी केल्या। देशभरात 22 नवे एम्सांक मंजुरी मेळ्ळ्या अशी माहिती भलायकी आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी राज्यसभेत दिली। 19 एम्स ऑपरेशनल जाल्यात। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा येवजणे खाला देशात एम्सांची संख्या वाडयल्या अशेंय मंत्री पटेल हांणी ह्या वेळार सांगलें।
मंगळारा बाणावले दर्यावेळेर नुस्तेकारांक घेवन वचपी बोट बुडपाची घडणूक घडली। जीवरक्षकांनी वेळार धांव मारून बोटींत आशिल्ल्या नुस्तेकारांक सुखरूप भायर काडले। बोटीचो मोटर बंद पडिल्ल्यान ही बोट बुडली अशें कळटा। सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना। सायबर गुन्यांवांचेर बंदी घालपा खातीर देशभरांत वट्ट 1,92,00,000 सिम कार्डां ब्लॉक केल्या। सायबर गुन्यांवाआड सरकार झिरो टॉलरंट आसा। नागरी आर्थीक सायबर फ्रॉडा अंतर्गत आयिल्ल्या 7.6 लाख कागाळींत सुमार 2,400 कोटी रुपया वाटावपाक यश आयलां अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरीन राज्यसभेत दिली। सायबर गुन्यांवाआड कागाळी दाखल करपा खातीर 1930 हो टोल फ्री नंबर नागरिकां खातीर उपलब्ध केल्ल्याचें ह्या वेळार राज्यमंत्री चौधरीन सांगलें। पणजूंच्या जरीवाडा वाठारांत वॉर्ड क्रमांक 5 उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास जाता। भौशीक बांदकाम खात्यान उदकाची पुरवण बंद केल्ल्यान थळाव्या लोकांक बोरवेलाचें दूषित उदक वापरचें पडटा। ताका लागून जायते जाण दुयेंत पडल्यात। फाटल्या 6 वर्सां सावन ह्या लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात। संबंदीत खात्यांक हे विशीं कागाळ करूनय हाचेर कांयच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान सोमारा थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन उदकाच्या उणावाआड निशेध केलो। समाज कल्याण संचालनालया वतीन केंद्र तशेंच राज्य पुरस्कृत शिश्यवृत्ती येवजण्यो 2024-25 आर्थीक वर्सा खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्या। ह्या संचालनालया वतीन अनुसूचित जाती, हेर मागास वर्ग आनी आर्थीक मागास वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर प्री मॅट्रिक, पोस्ट मॅट्रिक शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज मागयल्यात। शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाक विद्यार्थ्यांनी cmscholarship.gov.in चेर भेट दिवची। 30 नोव्हेंबर अर्ज करपा खातीर निमणी तारीख आसतली अशें कळटा। तामिळनाडूतल्या थुत्तुकुडीच्या 22 नुस्तेकारांक श्रीलंकेच्या नौदळान अटक केली। ह्या प्रकरणात नुस्तेकारांच्यो 2 बोटी जप्त केल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जेन्ना श्रीलंकेच्या नौदळान घेराव घालो तेन्ना 100 परस चड नुस्तेकार आंतरराष्ट्रीय उदकांत घुसखोरी करून नुस्तेमारी करताले। ह्या नुस्तेकारांक फुडल्या चवकशे खातीर नौदळान ताब्यांत घेतल्या। ह्या सगळ्या नुस्तेकारांक सुरक्षीतरित्या परत हाडपा खातीर तामिळनाडू नुस्तेकार संघटनांनी राज्य तशेंच केंद्र सरकाराक आवाहन केलां।
ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक, तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। दाबोळी विमानतळ बंद पडपाक दिवचे नात। हो विमानतळ चालू उरपा खातीर ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान आणि विजा ऑन अरायव्हल सारकिल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचेर भर दितले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगलें। राज्यातल्यो 110 धोक्याच्यो सरकारी इमारती मातये भरवण करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। राज्यातल्यो 381 सरकारी इमारती धोक्याच्यो आशिल्ल्याचें वेंझीन विधानसभेत सांगलें। धोक्याच्या इमारतींचेर सरकारान कितें उपाय काडला काय असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरीन केलो, जाल्यार भौशीक बांदकामाचे वतीन ह्यो इमारती दुरुस्ती तशेंच पुनर्बांदणी करपाक 600 कोटी रुपयांची तरतूद केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। मुरगांव मतदारसंघात रातचे रस्त्या कुशीक अनवळखी मनीस हाडून कोयर उडयतात म्हणून मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान विधानसभेत सांगलें। लोक खंय वलो तसोच सुको कोयर आनी बांदकामाचे पाडलेले सामान हाडून हांगा उडयतात, ह्या प्रकाराचेर कारवाय करची म्हणून आमदार संकल्पान मागणी केल्या। गोंयांत अंदू रिकॉर्ड ब्रेक पावस पडला। गोंयांतलो सिजनांतलो सरासरी एकूण पावस फक्त 2 म्हयन्यांत पुराय जाला। आतां मेरेन 3249.5 मिलीमीटर सरासरी पावसाची नोंद जाल्या। पुराय सिजनांतल्या पावसा परस अंदू वर्सा पावस चड पडला।
म्हादय तशेंच हेर न्हंयांचें संरक्षण करपाक पर्यावरण मंत्रालय अपेक्षीत थारला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमा उलयलो. गोंयच्यो न्हंयो प्रदुशीत जाल्या तशेंच आमच्या पर्यावरणाक जावपी धोक्या विशींचे प्रश्न आमी मुखार हाडटले अशें युरी आलेमा हांणी सांगलें. पॅरिस ऑलिम्पिकाच्या 11व्या दिसा भारताचो गोल्डन बॉय नीरज चोप्रान भालाफेकीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. जाल्यार कुस्तीतूय विनेश फोगटान सेमीफायनलीत प्रवेश केलो. नीरज चोप्रान पयल्याच यत्नात 89.34 मीटर भालो मारलो. ह्या हंगामांतलो ताचो हो सर्वोत्तम थ्रो थारलो. दुसरे वटेन भारतीय कुस्तीपटू विनेश फोगटानूय सेमीफायनलीत प्रवेश केलो. प्री क्वार्टर फायनलीत विनेशान जपानाची ऑलिम्पिक आनी वर्ल्ड चॅम्पियन युई सुसाकी हिका 3-8-2 अशें हारयले. गोमंतक टीव्हीची बातमीची दखल घेत इबाडिल्ले ड्रेनेज ग्रिल्स भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्त केले. हे ग्रिल्स अर्दे मोडिल्ल्या कारणान दुचाकी भितर पडून चलोवप्यांक दुखापत जाताली. तशेंच नावेली वाठारांत भितर सरतना चुकीच्या सुवातेर आनी चुकीचे निर्देश दिवपी तकट्यांक लागून वाहन चालक गोंदळटाले. जाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोयणी जाता, पूण अजून मेरेन चुकीचे निर्देश दिवपी तकट्यांची समस्या आसा तशीच आसा. धारगळ फ्लायओव्हराच्या कामाक सुरवात केल्या. बांदकामा खातीर अतिरिक्त 46 कोटी खर्च जातलो. तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सल्लागार नेमल्यात अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. आमदार जी तारोलकर हांणी धारगळ अंडरपासाच्या कामाविशीं प्रश्न विचारिल्लो. पावसाक लागून पिड्ड्यार जाल्ल्या पणजेंतल्या अंतर्गत रस्त्यांचो विशय महानगरपालिकेच्या बसकेत तापलो. रस्त्यांचे ऑटमिक्स डांबरीकरण केल्ल्या कंत्राटदारांक ब्लॅक लिस्टात घालपा बाबतीत पीडब्ल्यूडीक पत्र धाडटा म्हणून महापौर रोहित मोन्सेराताचें विधान.
सुमार 10,000 रान हक्काचे दावे प्रलंबित आसा. सरकाराच्या उरिल्ल्या कार्यकाळात सगळे रान हक्काचे दावे निकालात काडटले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिले. रान हक्काचो दावो केल्ल्या लोकांनी ह्या विशीं वेळार पाठपुरवठो करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. रान हक्क दावे प्रलंबित आसा म्हणून सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार हांणी विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी घाल्ली. फाटल्या 10 वर्सांत आनीक 106 वॉटरवेज राष्ट्रीय उदका मार्ग म्हणून जाहीर केल्या अशी माहिती मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी दिली. उदका मार्गाचेर माल वाहतूक येरादारीत 6 पटींनी वाड जाल्ली आसा. 2013-14 वर्सा उदका मार्गांतल्यान 1.8 कोटी मेट्रीक टना परस चड माल धाडलो. 2023-24 वर्सा ही क्षमता 13.3 कोटी मेट्रीक टन मेरेन वाडयल्या अशें ह्या वेळार मंत्री सोनोवाल हांणी सांगलें. राज्यांतल्या न्हंयांच्या वाठारांनी रावपी लोक घरगुती कोयर न्हंयांनी उडयतात. ताचो सांठो जाल्ल्यान आनी अंदू विक्रमी पावस पडपाक लागून वाळवट आनी शापोरा न्हंयांक हुंवार आयला. देखून येत्या फेब्रुवारी सावन वाळवट आनी मादय न्हंयेंतलो चिखल काडपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मंगळारा विधानसभेत सांगलें. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी प्रश्न जाप वेळार हे संबंदी प्रश्न विचारिल्लो. बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमा लागसार कॉन्क्रिटीच्या कोयराच्यो राशीस आसल्यात. खऱ्या म्हळ्यार हांगा कोयर उडोवचो न्हय अशें सांगपी तक्ते लायल्यात, तरी लेगीत कोयर हाडून उडोवप चालूच आसा. हे विशीं आमदार विरेश बोरकारान थळाव्या पंचायती कडेन उलोवन कोयराचो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां. बुधवार मेरेन उसगांव सर्कला कडलो रस्तो दुरुस्त करूंक ना जाल्यार बिरेस्तारा वाठारांतल्या बायलांक घेवन फोंडकुलांनी झाडां लायतली म्हणून पंच मनीषा उसगांवकार ही शिटकावणी दिल्ली. कांय वेळा उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान ती फोंडकुलां पुरवपाक सुरवात केली. परतून रस्त्याची ही स्थिती जायत जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्र्यांचो पुतळो सर्कला कडेन उबारतले असो इशारो पंचान दिला. इश्मागोश वाठारांत सुरू आशिल्ली दोंगर कापणी बेगोबेग बंद करची अशी मागणी आदलो साळगांवचो आमदार दिलीप परोळेकार हांणी केला.
आता ही दोंगर कापणी बंद जावंक ना जाल्यार भविष्यांत गोंयांत वायनाड सारखी स्थिती जावपाक शकता म्हणून तांणी भिरांत उक्तायल्या. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.